गोंय दमणदीव मुक्त करपा खातीर 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी पेटयल्ली मशालीचे 1954 ते 55 वर्सां मेरेन धगधगते होमखण जाल्ले। 1954 आनी 55 वर्सां जाल्ल्या सत्याग्रहांत पुराय देशभरांतले स्वातंत्र्य सैनीक गोंयाक मुक्त करपाक येतात। एका वटेन पोर्तुगीजांनी गोंयच्या भुंयपुता आड गोंयच्या सुटके झुजाऱ्या आड चलयल्लो राक्षसी खेळ, गोंय मुक्ती संग्रामात वांटो घेवप्या आड व्हड व्हड ख्यास्त फर्मावप ना जाल्यार जित्ते मारून उडोवप। सुटके झुजाऱ्यांचो छळ जावं वा तांचो खून जावं, गोंय मुक्ती संग्रामात दर एका भागात दर एका सुवातेर नांव येता तें एका क्रूर पोर्तुगीज अधिकाऱ्याचें आनी तें म्हळ्यार आजेंत काझमीर मोंतेर। जितले क्रूर पोर्तुगीज शासन तितले शूर आमचे भुंयपूत। शूरवीर म्हणले की पावसात वीज पडची तशें एक नांव लख्ख जावन मनात येता, ते म्हळ्यार मोहन रानडे। मोहन रानडे विशीं उमळशीक म्हाका तेन्ना सावन आसली जेन्ना आमी शाळेंत
ताणी आनी तांचे साथीदारांनी बेती पोलीस स्टेशनाचेर केल्ल्या हल्ल्या बद्दल पाठ वाचिल्लो. तर गोव्याच्या लढ्यात दुसराच हांव भाग घेतलो ते 1947 सालांत हांव गोंयांत गेलो. जन्म सांगलीक जालो 1930. तर म्हाज्यावर जो परिणाम जालो तो सावरकरांच्या पुस्तकाचो, सावरकरांच्या कवितांचो बी जालो. पयलीं हांव कोलवाळी गेलो. कोलवाळी कोलवाचो राम मंदिर, ताचो जो पुजारी वझे म्हणून आसलो तेच्या कडेन हांव गेला. कोणी तरी वळख दिल्ली. रातचो पावलेलो. दुसरी सकाळी जातकच म्हटलें आपण आता गांव पळोवया कसो दिसता तें. देवळाच्या भायर आयला तर पोस्टाची इमारत आशिल्ली आनी तेचेर जय हिंद म्हणून घोशणा बरयल्ली. अशी पुलीस पोस्टाचेर जय हिंद म्हणून बरयल्ली पोर्तुगीज टायमार. अशेंच कोण तरी देशभक्तान बरयल्लें आनी घाईत बरयल्लें. तर ती आजून आशिल्ली थंय. तें म्हाका पयलें गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळीचें दर्शन तें म्हाका त्या दिसा घडलें. मास्तर म्हाजी नेमणूक धारगळी जाली. मग थंयसून म्हाका कोण तरी चाडी केली की मास्तर जय हिंद करता, जय हिंद शिकयता म्हणटाना हांव थंयसून गेलो. तर एक शाळा हांवें चालयलें मोरल्या एक शाळें चालयलें रमण भट जोशी म्हणून दिसता. तर थंय पडकें देवूळ आसलें. त्या देवळांत हांवें शाळा चलयली. तर धारगळीसून मागीर हांव मोरले म्हणजे धारगळसून तुम्ही पळून गेले आणि तुमचो चेंज जालो फ्रॉम मनोहर आपटे टू मोहन रानडे. आतां सावे वेऱ्या पळय, सावे वेऱ्या टिचर जाय आसलो. सावे वेऱ्या गेलो तर थंय सावयकार म्हणून आसलो. तो रेजिदोर आसलो गांवचो पण राष्ट्रीय वृत्तीचो आसलो. तर तो तिथं चांगला राष्ट्रीय वृत्तीचो आशिल्लो तो. आनी राव आमच्या घरी आपण शाळा चलोवया. तें लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ सावयचें, थंय त्या देवळांत शाळा सुरू जाली. थंय स्वातंत्र्या पयलीं सामकें म्हणजे सामकेंच खेडीं तीं दोनी. आनी शिक्षणाचें हें नाशिल्लें. कारण एक 6 म्हयने शाळा आसा तर 6 म्हयने ना टिचर. परत 4 म्हयने शाळा आसा परत 5-6 म्हयने ना. अशे पद्दतीन शाळा चलताल्यो. भारत स्वातंत्र्य जाल्लें 1947 भारत स्वतंत्र जालो आनी गोंय स्वतंत्र जावपाचें आशिल्लें. काही महाराष्ट्रांतले तरूण भुरगे गोंय स्वातंत्र्याच्या दृश्टीन ते गोंयांत आयले. आनी नेमकें कितें जालें, आमच्या सावयत टिचर नाशिल्लो शाळेंत. गेल्लो म्हणटकीर टिचर जाय आशिल्लो. म्हणजे म्हाजे वडील पद्माकर सावयकर. तर तांणी खूब जाणां सांगून दवरलेलें की कोणीय टिचर आसल्यार म्हाका कळया, कोणीय टिचर आसल्यार म्हाका कळया. कारण तांकां ती खेड्यांतली शाळा हे तयार दवरपाची आशिल्ली, उदरगती हाडपाची आशिल्ली. इतक्यात कोण तरी एक सावयकरच, पद्माकर सावयकर, अडवय गांवांतलो, तो हें घेवन आयलो, टिचराक घेवन आयलो. आनी ताचें नांव मोहन रानडे. पण रेजिदोरच्याच घरांत हांव रावतालो. म्हणजे पोर्तुगीज अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव रावतालो पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध काम करपाक. हे त्याला सगळें आतां खबर आशिल्ली. ताणें आमकां खूब संरक्षण तशें दिलें. तेजें बक्षीस ताका मागीर मेळ्ळें. ताका तेजी धूव
आणि 2 पूत सगळ्यात ह्याच्यात उडयल्ले. शारदा साहेबकर माझे हे स्टुडंट असली. साहेबऱ्या हांव 3 वर्सां रावलो, 3-4 वर्सां रावलो. शाळेत खडू घेवन भुरग्यांक विद्यादान करपी हेच हात पोर्तुगेजा आड शस्त्र उखलतात. बाणास्तारी, हळडोण्या, अस्नोड्या, बेती पुलीस चौकेर हल्ले, क्रूर पोर्तुगेज अधिकारी कुस्तोदीचो खून, तेच्या मागीर भोगिल्ली ख्यास्त. मोहन रानडे आनी तांच्या साथीदारांनी केल्ले एका पेक्षा एक पराक्रम आयकले काय काळजा मनात माय भुंये खातीर कितें तरी करून वचपाची इत्सा तयार जाता. कुस्टोदियो फर्नांडीस कितें जालें, 15 ऑगस्ट 54 गांवच्या लोकांनी बावटो लायलो. थंय पुर्तुगेज हे आसा, शाळा आसा गांवांतच वेऱ्यांत. ते बावटो लायलो. बावटो म्हणजे इंडियेचो फ्लॅग. तो लायलो. हो थंय गेलो आनी ताणें ते बावटो काडलो, पांया खाली तुडयलो, लासलो, सगळें केलें. म्हणटकच तो राग आसलो आमचेर की हाका हे. तेन्ना तुमी शिकयताले सावयवेऱ्यां? ना, शिकयनासलो. तेन्ना कितें जालें की दादरा नगर हवेली पळय 1954 जाली, थंय हांव गेल्लो. आनी थंयसून येता म्हणसर इकडे सगळ्याक धरलेलें. तर दादरा नगर हवेलीच्या लढ्यात हांव भाग घेतलो 1954च्या जुलय महिन्यात. तर ह्या वटेन पुर्तुगेज कितें म्हणटालो की आतां ते आमी हल्लो केलो, हे केलो, दादऱ्याचेर एका चौकीचेर हल्लो करून तो त्यात हांव नासलो. तर हल्लो केलो मागीर नगर हवेलीत. दादरा आनी नगर कुशीक आसात. तितल्या भितर हांकां धरलेलें. शारदा सावयकराचे 2 भावाक धरले. तेजे पयलीं ना, मागीर कुस्तोदीचें जालें पळय 1955 जालें. अशें जालें. झेंडो बिंडो तयार केलो आनी 2-3 दिसांनी वतले म्हटल्यार आज किस्तोदी मारलो. तर कित्याक ताणें आमचो तिरंगी झेंडो वेऱ्यां, आमचे सावय न्ही वेऱ्यां शाळेर लायिल्लो आनी तो ताणें काडलो, पांयां सकयल माडयलो आनी ताका उजो लायलो. तिडक न्ही, हे तिडकीन आमी सगळीं हें जालीं, सगळीं भुरगीं, टिचर सगळें. आनीक कितें केलें ते दिसा रात्री, म्हणजे पयलीं कितें जाल्लें, जे गोंया भायले आसा तांणी गोंय सोडून वचचें, नाजाल्यार तांकां आमी भितर धरतले. म्हणटकच ते अंडरग्रावंड काम करताले, रांदडे बी सगळे हे. आनी शाळा बंद जाल्ली, ती शाळा आमी चलयतालीं. सांगतालें जाल्यार खूब आसा हय. आनीक आमी चलयता आसतना ती शाळा आमी चलयता आसतना. आनी आतां हांव वचपाचें आनी पयलीं 2 दिसा ही हें घडली आनी ताका मारलो. कोणी मारलो तर रांदडेन मारलो. रांदडे आमगेर आशिल्लो आनी आमी तातूंत सामील आशिल्ले. आमचें घराणें खबर आशिल्ली. हें फोडपाचें ना पूण हें खबर आशिल्ली. कित्याक सांग, तेन्ना फुटलेलें जाल्यार मागीर ती अळशीक जाता न्ही. म्हणटकच म्हाजे भावूय आशिल्ले तातूंत, पण खुद्द रांदडेन वचून ताका ताजे पयलीं रांदडेन ताजे कोण आमीग आसा, मित्र आसा, खास मित्र, ताचे चवकशी काडली. आनी एक दीस रात्री गेलो तो आनी किस्तोद म्हणून उलो मारलो. आनी मागीर कळलें आमकां हें. तर कोण रे तो? हां, तुजो आमीग अमको म्हूण सांगलें. ताणें दार उगडलें बरोबर ठो करून हें मारून पळय ते. हय. आनी गेले गोंया भायर खंय गेले खबर ना. हय, गेले. म्हणटकच आतां हें कार्य हाणेंच केलां रांदडेन.
आनी तो आमगेर आशिल्लो आमकां सगळें खबर आसा आनी आमी तातूंत भितर आसा म्हणून आमचे जवळ जवळ सांगपाक खूब आसा पूण जवळ जवळ आमचे घराणे सगळे भितर 4 भाव म्हाजे ना 3 भाव हांव आनी बापूय अशीं 5 जाणां आमी. त्या दिसा रात्री भावा व्हेलो गणपत सावयकर म्हणटा ताका आनी 7-8 दीस जाले ताची चवकशी ना कारण ते मंतेर म्हणजे तूं जाणा कसो आशिल्लो तो अजंत मंतेर ताज्या हातान एकदम माणूस पडलो म्हणजे तो जिवंत भायर सुटना. मी आणि बाळकृष्ण भोसले दोघं उठलो आणि क्रिस्तूच्या घराजवळ न्हाव्याचं दुकान त्यांचं मला कळत नाही का रे वेळ नाही का झाली बंद करायची. त्याला वाटलं मी पोर्तुगीज पोलीस आहोत त्यांना बंद केलं लगेच दुकान. मग आज क्रिस्तूच्या हे गेलं व्हरांड्यात एक झोपलेला होता आम्हाला तो उठून निघून गेला. मग आम्ही क्रिस्तूचं दार वाजवलं मी आणि आपला बाळकृष्ण भोसले दार वाजवलं. त्याने त्याला कोण रे आम्ही त्याचं दार वाजवलं भियेता कित्याक आम्ही पुलीस मारे तुझी असं मी सांगलें. मग उगडटा दार आम्ही पुलीस तुझी म्हणटकच त्यानं दार उघडले उगते गेले. दार उघडल्यावर आम्ही त्याला गोळ्या घातल्या. म्हणजे तो पोलीस म्हटल्यावर तो निर्धास्त झाला. त्याला जरा संशय आला होता पण दार उघडलं तेव्हा त्याला थोडा संशय आला पण आम्ही त्याला गोळ्या घातल्या. त्याच्या घरी त्याच्या घरान आणि कोण नाशिल्ले खत मुलगा बायको वगैरे ते कोण येऊना थंय दाराकडे करून येणार रे. आणि हे झाल्यावर मग आम्ही निघून गेलो सरळ मनोहर पेडणेकर ह्याच्या शाळेत बसले होते निघून आम्ही पुढे आलो. आता कितें आसलें बेतीच आमी कित्याक निवडली तर हेर आतां बाणस्तारी हल्लो केलो आनी खंय हल्लो केलो पयसच्या जाग्यार तर थंय पुर्तुगेजांनी लगेच हे केलें सेर्क बी मागीर काटेरी ताराचें कुंपण पारो बी. पण ताकाच जालें बेती कोण येता रे सगळी व्हडी सगळी रहदारी सगळी आनी बेती सारक्या जाग्यार ते कितें हल्ला करताले. म्हण त्यांनी कुंपण करूं नासलें वंय बी कांय करूं नासलीं सुशेगाद आसलें. वेळ आमी निवडली की सांजचो करप दिसा उजिडो 5-5:30 तर आमी 5 वरांचेर हल्लो करपाचें थारायलें. फ्रांसिस्को द मेलो फ्रांसिस्को द मेलो तर हो थंय आसलो बाबा. हरशीं एक हिंदू आसतालो आनी तो जर आसतालो जाल्यार आमकां जास्त हे करचेंच पडलें नासलें म्हणून आमी ती निवडलेली. पण बळयता हो आसलो हो जालो उर्मट बी हे करतालो. मग थंयसून हांव काय 3:30ची वेळ आसली 5 ठरलेलें हांव गेलो टॅक्सी केली आनी पोंबुर्ब्या गेलो. मग आमचे लोक घेवन आयलो. आमचे कडेन एक स्टेन गन आसली एक रायफल आसली आनी 4-5 जाणां शिवलिंग भोसले रघुनाथ शिरोडकर शिवोलीचो 4 जाण तांकां मनोहर पेडणेकरय आसलो. तांकां रिवॉल्वर तांकां प्रत्येक कडेन रिवॉल्वर तुमी जावन हेच्या पोस्ता भायर उबे रावात अशेंच. आनी रस्तो हे करपाचें काम म्हाजेर आसलें आनी बाळकृष्ण भोसलेन हेच्यात वचपाचें पोस्तार भितर वचपाचें. पण कितें जालें कोण जाणें बाबा. ताणें म्हणलें मास्तर तूं वच हो रस्तो सांबाळतो. बरें म्हटलें कर. थंय आतां नियम बी कितें करपाचें तूं हांव वचूं वता म्हटलें. मग त्याचे कडेन स्टेन गन हांवें घेतली म्हाजे कडेन रायफल ताका दिली रस्तो हे करपाक आनी गेलो हांव. हाचे फुडें पोस्त एक 15-20 पावलाचेर दिसतकच हांवें फायर केली. कितें 5-5:30ची गजाल आं आनी बरो दीस आसलो. तर तो भितर वचूंक लागलो भिवून फ्रांसीस मेलो. त्याला मी लाथ मारली आणि मी आत गेलो कारण आत जाणं महत्त्वाचं होतं कारण आत हात्यार होती. एखाद्यानं जरी आत जाऊन
पिस्तॉल मेत्राला दोर वगैरे घेतले तर आणि काय करतात म्हणून मी आत गेलो, त्याच्याला गोळी झाडली. तो बाहेर आला, पण जाता तर त्यानं माझ्यावर गोळी झाडली होती. पण पुढं आम्ही त्याला मारलं वगैरे सगळं झालं. हत्यारं आम्ही सगळी घेतली. इथं जे पोलीस होते ते पळून गेले. हत्यारे घेतली आणि बाहेर येत असताना मला चालवत होत ना रे, त्या गोळीचा परिणाम दिसत होता. हे पोटात लागले ते फुसा जरा खाली. मग ते मला माझे हे न्यायला लागले. म्हटलं नका हो, तुम्ही नेऊ नका, कारण एका माणसाला नेणं चेष्टा नव्हती. म्हटलं माझं मी आता बघतो, तुम्हाला माझा हुकूम आहे की तुम्ही हे आहे ते घेऊन चला आणि लढा पुढे चालू ठेवा, माझं मी बघून घेतो. मग मी तिथंच. म्हणजे ते आर्मा असलेली ती वेली तुम्ही आर्मा घेतली सगळी आणि आमच्या लोकांनी वेली. मी त्यांना म्हटलं आता हो ये ना, माझ्या होऊन पळायचा. तर मला ते सोडायला तयार नव्हते. नाही म्हटलं तुम्ही, माझा हुकूम आहे तुम्हाला, आणि म्हणून ते गेले. मग आल्यावर मला तिथं बेती पोस्टापासून बेती चुकून 25 फूट अंतरावर कुठलं तरी हॉटेल आहे बाबा, ताज, तुम्हाला खबर ना, येऊन पडलं. नंतर आले, मला नेलं वगैरे. मोहन रानडेन आपल्या साथीदाराबरोबर बेती पुलीस चौकेचेर कसो हल्लो केलो आनी त्या दिसा कितें जालें तें सांगलें. मोहन रानडे, जेची शूरगाथा आयकल्या, पुस्तकात जाचो धडो आमी वाचला, तो मोहन रानडे परत बेती पुलीस चौकेक भेट दिवपाक आयलो. हें कळना बरोबर घे म्हणून बेतीकारांची गर्दी. तर त्या चौक आम्ही आलो, इथं मी त्याला, तो आत जायला लागला होता. मग त्याला मी लाथ मारली, तू बाहेर आला. नंतर त्यानं मला गोळी घातली, पण तो मरण पावला. मेल फ्रान्सिस्को मेल. काय झालं, मी फायरिंग केल्यावर तो इथून आत जायला लागला. मी त्याला लाथ मारली, बाहेर म्हटलं, मी आत गेलो. कारण आत हत्यारं होती. एक जरी आत असता आणि स्ट्रेंगरवर त्यांनी घेतलं, आमचं सगळ्यांचा खिमा त्यानं केला असता. इथं पडला तो, मी आत गेलो. मग त्याने येऊन माझ्यावर गोळी झाडली. मग मी त्याला गोळी झाडली आणि तो मरण पावला. आणि एक त्याला इतर आम्ही ना पळून जायला संधी दिलेली होती, इतर चौघांना पळून गेले. पोलिसांना मारणं हे नव्हतं, आम्हाला फक्त हत्यारं पाहिजे होती. बघा कसं आहे ते. तो हिंदू होता जिथला, तिचा काब, आणि दसरा होता त्या दिवशी. त्यांना रजा घेतली घरी जायला, आणि त्याच्या जागी तो मिस्टीस आला. म्हणजे कसं असतं, त्याचं मरण इथं लिहिलेलं होतं. ह्या बाजूला होय, हत्यारं ह्या खोलीत होती. ओके. हत्यारं जी होती ती सगळी या खोलीत होती. पोलीस होते, सगळ्यांना मी मारू शकलो असतो, पण पोलिसांना मारणं हा उद्देश नव्हता, आम्हाला हत्यारं पाहिजे होती. तर आमचा उद्देश पोलिसांना मारणं हा नव्हता. शेवटी ते गोव्यात ते पोलीस, त्यांना काय करायचं मारून. आता पाखले वगैरे असते तर मात्र हे केलं असतं. जालें सरस्वती पुजान तेजें फंक्शन जालें नाटकां बिटकां आसलें. आनी फायरींग आयकूं येना फुडें आमकां तें बंद केलें सगळें, आनी आमकां पावपाक गेले हेवटेन आमचें घर हे सायडीक. असो खळयेन इतके खळयेन पडलेलो, अशें पडलेले ते, आनी ताका ते जखम जाल्ली आनी कण्णाताले ते अशें. म्हणजे मोहन रानडे आसप म्हळ्यारच वातावरण 1955 पावलें काय कितें असो भास जालो. आणि दुसरें कितें, आयज सायबान जे हुतात्मे जाले चला जाय. त्यांचा सन्मान भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बाबा आता चला जाऊया. रानडे साहब जय, रानडे साहब जिंदाबाद, रानडे साहब जिंदाबाद, रानडे साहब जिंदाबाद. पुरे रे बाबा. भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे भारत, वंदे भारत.
जय गोमंतक जय गोमंतक. इतलो त्याग आणि बलिदान गोयच्या मुक्ती खातीर मोहन रानडे ह्या शूरवीर स्वातंत्र्य सैनिकान केलो. ताका 13 वर्सां वयर कादय भोगची पडली. बेती पुलीस हल्ल्या उपरांत मोहन रानडेक पणजी पुलीस स्टेशनान सॉलिटरी कन्फायनमेंट दिली. तेच्या फुडें कितें जालें हें तितलेंच म्हत्वाचें. जाणून घेवपाची उमळशीक आनीकूय वाडटा.